मोगाच्या भाव भयणींनो, आमी पळयता की जेन्ना आमकां कितें फुकट मेळटा तेन्ना आमकां त्या वस्तूंचो या त्या मनशांचो वॅल्यू हो मोल कळना. तशेंच जी मनशां आमच्या जिवितांत एक मुखेल वावर करता आमकां जायते फावटी ते दिश्टी पडना आनी तांचो वालोर आमकां कळना. फकत जेन्ना ही मनशां ना, जेन्ना ती आपलें काम करिना तेन्नाच तांचो वालोर आमकां कळटात. आनी ह्याच खातीर आमी पळयता की आयची परब खूब गरजेची. कित्याक आयची परब आमकां सांगता की जें काम आमी करता तें काम वेगळें आसून पूण सगळें काम म्हत्वाचें. आनी आमी पळयता की कसलें काम तें आसुनी ताका मोल आसा आनी तें गरजेचें, कारण कोणेच तें काम केलें ना जाल्यार आमचें जिवीत सारकें चलपा नासलें. एक उदाहरण आमी घेतल्यार समजून घेया, कोणेच रस्तो साफ करूंक तयार नासले जाल्यार आमी पळयतले की आख्खें वातावरण मेळ्ळें उरपाचें आनी आख्खें वातावरण कचऱ्यान भरून आमकां जायते त्रास जावपाचे. आनी हाचेच खातीर कितें गरजेचें की सगळें काम म्हत्वाचें आनी ह्या खातीर आमी एकामेकाक मान दिवपाक जाय आनी एकामेकाचें काम वळखून घेवंक जाय. आतां जेनेसीसच्या पुस्तकांत आमी पळयता की जेन्ना देवान मनशाक रचलो तेन्ना देवान मनशाक सैमा वयर ह्या पर्यावरणा वयर अधिकार दिलो. पूण आमी पळयता की जायते फावटी आमी हो अर्थ अधिकार दुसऱ्याच भाशेन घेता. अधिकार न्हय की आमकां जाय तें करपाक मेळटा, पूण जेन्ना आमकां अधिकार दिलेलो आसा तें सांबाळून पर्यावरणाचेर मनशाक अधिकार देवान दिलो तेन्ना देवाची समजणी आसली की मनीस पर्यावरणाचेर बरे भाशेन सांबाळ करतलो आनी बरे भाशेन सगळें करतलो. पूण आमी आमच्या जिवितांत पळयता की जेन्ना हो अर्थ अधिकार ह्या शब्दाचो अर्थ आमी दुसऱ्याच फावटीन घेता. तशेंच आयचे शुभ वर्तमानान आमी पळयता की जेजू आमकां आमच्या जिवितांत भावार्थ कित्याक गरजेचो हें सांगता. जशें आमी आयकलेलें आसा, जेजू आपल्या गांवांत वयता आनी जेन्ना तो थंय शिकयता तेन्ना लोक म्हणटा, अरे हेका ही विजमिता करपाक पदवी खंय मेळ्ळी आनी हेका इतली जाणवाय खंयसान मेळ्ळी. आनी तशेंच आमी पळयता की जेजून दुसऱ्या गांवांनी जायती विजमिता केली. लोक हांगासान थंय ताची विजमिता पळोवपाक, जे कितें तो उलयता ताचें प्रवचन आयकपाक येताले, पूण ताच्याच गांवांत ताका इतलो भावार्थ दिश्टी पडलो ना. तशेंच आमी पळयता की जुजेन आपलें आख्खें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणें आदारून जियेलो. आनी ह्या खातीर आमकांय आयची वाचपां खिरीतपणी हेंच आमंत्रण दिता. जेन्ना आमी देवाच्या उतराचेर आमचें जिवीत आदारून जियेता तेन्ना देव आमकां शक्ती दिता, जे कितें आमच्या जिवितांत त्रास येता ते त्रासाक फुडो करपाक. तशेंच आमी पळयता की भावार्थ खूब गरजेचो आनी ह्या खातीर जेजू आमकां सांगता की जेन्ना आमचो भावार्थ जेजूचेर आसा तेन्ना तो आमकां शक्ती दितलो आनी ह्या शक्ती प्रमाणें आमी आमचें जिवीत सारपाक सोंपे परेन जातलें. तोरायच्या मिसांत वांटो घेता तेन्ना ह्या वाचपांचेर नियाळ करता तेन्ना आमी खिरीतपणी देवा लागीं मागुया की आमी जें कितें काम आमकां दिलेलें आसा तें काम बरे भाशेन करून आनी जण एकल्याचें काम वळखून घेवंक देवाक महिमा दिवया.